नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां इंडोनेशियाचो सगळ्यांत व्हड नागरी पुरस्कार भेटयलो. इंडोनेशिया संसदेच्या जोड सत्राक प्रधानमंत्र्यांनी केले संबोधीत. विदेश मंत्री एस जयशंकर खाडी देशाचे भोंवडेर बहरीनात पावले. भारतीय नागरिकांचे संरक्षण आनी दोनूय देशांचे संबंध घटमूट करपाचे दिकेन केली चर्चा. नवी दिल्लीत वेगवेगळ्या विकास येवजण्यांचे लोकार्पण तशेंच बुन्यादी फातर बसयलो. घरमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी जाली कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कृषी पे चर्चा परिशदेचे साखळेत केले उक्तावण. शेतकी मळार आर्विल्ले तंत्रज्ञान आनी वेगवेगळ्या संधी विशीं शेतकाऱ्यां मदीं केली जागृताय. वेलंकणी तशेंच पंढरपूर वचपी भाविकांक खातीर कदंबा येरादारी मंडळा वतीन खासा बस सेवा. कदंबा येरादारी महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालकान ह्या सेवेचो फायदो घेवपा खातीर भाविकांक मारलो उलो. आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज इंडोनेशियाचो सगळ्यांत व्हडलो नागरी भोवमान इंडोनेशिया प्रजासत्ताक बिंतांग आदिपूर्णा दिवन भोवमानीत केले. इस्ताना मेर्देका हांगा आयोजीत केल्ल्या एका खासा कार्यावळींत इंडोनेशियाचे प्रधानमंत्री प्रेबोगो सुबियांतो हांचे हस्तुकी हो भोवमान जालो. हाचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक राष्ट्रपती राजवाड्यात विधीपूर्वक येवकार दिलो. रणनीतीक भागीदारी घटमूट करपाक तशेंच भारत आनी इंडोनेशिया मदले इश्टागतीचे संबंध अदीक वाडोवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या योगदाना खातीर हो भोवमान तांकां दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या आपल्या भेटेर सध्या इंडोनेशियांत आसात. ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यां मदीं प्रतिनिधी मंडळ पातळेचेर उलोवणी करून द्विपक्षीय संबंधाच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. ह्या चर्चे उपरांत कितलेशेच कबलातीचे आदान प्रदान जाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंडोनेशिया संसदेच्या जोड सत्रांत उलोवप केलें. दोनूय देशां मदले द्विपक्षीय वेपार $25 अब्ज इतले पावल्या अशें तांणी सांगलें. भारत इंडोनेशिया आपलो रणनीतीक भागीदार मानता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है. हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं. मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा. हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है. आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी बहरीनात थंयचे राजा हमद बिन इसा अल खलिफा हांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय भागीदारी अदीक घटमूट करपाच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर 4 खाडी देशांची आपल्या भोंवडेच्या दुसऱ्या पांवड्यार कतारांतल्यान बहरीन पावले. ताचे उपरांत ते कुवेत आनी ओमानात वतले. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी राजा हमद बिन इसा अल खलिफा हांकां राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वतीन परबी भेटयली. बहरीनात प्रवासी भारतीयांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित केल्ले खातीर तांचे उपकार मानले. केंद्रीय मंत्री जयशंकर हांणी बहरीनातल्या भारतीय समुदायाच्या नागरिकांबरोबर उलोवप केलें. आपल्या भोंवडेंत डॉक्टर एस जयशंकर हांणी द्विपक्षीय संबंधाक मुखार व्हरपा खातीर खाडी देशांच्या मंत्र्यांबरोबर चर्चा करतले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लीत वेगवेगळ्या विकास येवजण्यांचे लोकार्पण तशेंच बुन्यादी फातर बसयलो. 300 इलेक्ट्रीक बशी सयत वेगवेगळ्या येवजण्यांक मान्यताय दिली. कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर एकत्रित तरीके से एक ही मंच से किए गए. हाई सिक्योरिटी प्रिजन नरेला का शिलान्यास किया गया.
स्वचालित वाहन टेस्टिंग सेंटर का ई लोकार्पण किया गया। 3 नवनिर्मित डेपो का लोकार्पण किया गया। 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारंभ किया गया। और सबसे बड़ा जो आज के कार्यक्रम की आत्मा है, हमने रीच का पुनर्जीवन करने का, फिर से एक बार रीच को हरी करने का कार्यक्रम आज शुरू किया। यावेळार नवनिर्मित वाहन चाचणी केंद्राचे उक्तावण केंद्रीय मंत्र्यांचे हस्तुकी जाले। रीज वाठारांतलो 5000 हेक्टर भाग राखीव क्षेत्र म्हणून घोषीत जालो। हो पर्यावरण संरक्षण आणि हरित क्षेत्र वाटावच्या दिकेन एक म्हत्वाचे पावल आशिल्ल्याचे केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी सांगले। 7,784 हेक्टर रीच को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया, परंतु इसकी फाइनल अधिसूचना 30 सालों से नहीं निकली थी। मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसमें से 5000 हेक्टर रीच को अब वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष नितीन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्ल्या उपरांत रितो जाल्लो तांचो जागो भरपा खातीर बाकीपूर हांगा पोटवेंचणूक जातली। ह्या पोटवेंचणुकेन जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर ह्या जाग्यावेल्यान वेंचणूक लडोवपाक तयार जाल्यात। ह्या फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आनी प्रशांत किशोर हांचेर नेम साधला। फाटल्या वेंचणुकेन प्रशांत किशोर हांचो चेहरो सगळ्यां मुखार उक्तो जाला अशें तांणी सांगलें। बाकीपूरची जनता नितीन नबीन हांचो सन्मान करता अशें तांणी सांगलें। बांकीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा और हम नितिन नबीन जी को बांकीपुर की जनता ने एमएलए बनाया और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम लोग बांकीपुर की जनता फिर से नितिन नबीन का सम्मान करेगा। क्या लेना, प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ चुके हैं, कौन उनका देखा हुआ, उनका चेहरा तो बेनकाब हो गया। हर जगह कहीं जमानत भी नहीं बचा पाए। खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसो। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें। या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। डीडी फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज रवींद्र भवन सांखळेन आयोजीत कृषी पे चर्चा कार्यावळीचें उक्तावण केलें। शेतकी मळार आर्विल्ल्या तंत्रज्ञानाचो वापर आनी वाडट्यो संधी ह्या विशयाचेर खासा संमेलन आयोजीत जाता। शेतकी संचालनालयान नॅपकॉन्सा बरोबर एग्रीस्टेक आनी राज्य शेतकी धोरण राबोवपाच्या दिकेन समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यो।
या वेळार मुखेलमंत्र्या सयत मोयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, सचिव निखिल देसाय आनी हेर शेतकी मळावेले अधिकारी आनी मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंय सरकार शेतकी वाठारांतल्या सवलती खातीर आयिल्ले अर्ज 2 म्हयन्यां भितर सुटावे करपाचे उतर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिले. गोवा सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कृषि पे चर्चा इस कार्यक्रम का आयोजन किया था. पूरे गोवा भर के फार्मर्स यहाँ पे आए हैं, उनको न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन एग्रीकल्चर में किस तरह से ला सकते हैं, इस पे चर्चा हो गई है. तो फिर डेफिनेटली हमने नेपकॉन के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है, इससे डिजिटलाइजेशन एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे और वही मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसानों को किस तरह से मदद हो सकते हैं, ये काम हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि डेफिनेटली हमारे जो हम 100% जो इंपोर्ट हॉर्टिकल्चर्स करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. न्यू टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन आत्मनिर्भर भारत, वो स्वयंपूर्ण गोवा में कन्वर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, इस सभी सेक्टर में हमारे सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कदंबा येरादारी महामंडळान वेलंकणी वचपी भाविकां खातीर खासा एसी स्लीपर बसीची घोषणा केल्या. ह्यो बसी गोंय ते वेलंकणी आनी परत येवपा खातीर प्रवाशांक उपेगी थारतल्यो अशी माहिती कदंबा येरादारी महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक रोहन कासकर हांणी दिली. फॉर माड्डी हांगासून फ्रॉम गोवा ऑन 27th ऑगस्ट 2 आमचे स्लीपर बसीस वयतले, स्लीपर एसी बसीस लीव फ्रॉम गोवा on 27 आणि माटी it's on 29. So bus will reach to Chennai on 28. And again for Feast of Velankani on 5th September, one sleeper AC sleeper bus will depart from Goa on 5th of September it is. And the fare is, we have kept fare at 6,000 round trip. And this is excluding food and accommodation. For Maddi, 2 buses will go. Sleeper AC buses. Carrying capacity 30 each. So 60 berth will be there. And for Feast, 1 bus. आषाढी एकादशी निमतान पंढरपूर वचपी भाविकां खातीर कदंबा येरादारी महामंडळ दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत खासा बस वेवस्था केल्या. अंदू भाविकांक घेवन सुमार 10 बशी 26 आनी 27 जुलैक पंढरपूर वतले अशी माहिती कदंबा येरादारी महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक रोहन कासकर हांणी दिली. Kadamba Transport Corporation Limited, every year during the period of Ashadhi Kartiki, त्यांना आम्ही buses operate करता to Pandharpur. So these years also we have made a timetable. We have total 10 buses will be leaving from Goa to Pandharpur. So 3 buses will be leave on 24th of July and another 7 buses will leave Goa on 27th. So we have kept a nominal fee of 500 rupees. So I will request the Bhaviks to take the advantage of this. सहकार खात्या वतीन आयोजित राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचो समारोप सुवाळो राजीव गांधी कला मंदिरान जालो. ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, नाबार्डचे सरवेवस्थापक संदीप धारकार, सहकार खात्याचे निबंधन आशुतोष आपटे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सहकार क्षेत्रांत संस्था पयली आनी उपरांत हांव हे ब्रीदवाक्य सगळ्यांनी आपणावचे अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. आदर्श संस्था घडोवपा खातीर प्रामाणीक आनी संस्कारक्षम व्यक्तींक सहकार क्षेत्रांत संदी दिवप गरजेचें अशें तांणी मुखार सांगलें. म्हणून अशा संस्थांतल्यान काम करता आसतना जेन्ना स्वताच्या हातान संस्था येता आणि जेन्ना एक संचालक एक डायरेक्टर म्हणून काम करता आसतना खूबशे आमिशाक आमकां बळी पडपाचें जाता. म्हणजे सहकार तंत्राचो एक म्हणजे बिना संस्कार नाही संस्कार. तुमचेर जर ते संस्कार ना जाल्यार सहकारान भितर येवपाचें ना. सहकार म्हणटा स्वाहाकार करपाक गेले जर जायत संस्था बुडीत खात्यान वतल्यो. वो स्वाहाकार म्हणटा तो काडून उडोवपाक जाय, फक्त सहकारच उरपाक जाय. सहकार से समृद्धी वो आयज मंत्र आसा. बिना सहकार नाही उद्धार अशे कितलेशेच मंत्र आमचे भितर आसतले, पण सगळ्यात पयलीं बिना संस्कार नाही सहकार.
सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सहकार क्षेत्रात नवी दिका दिवपा खातीर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचो अभ्यास आवश्यक आसा अशें सांगलें की 100 स्कुलां काडात आनी कॉलेजीस 100 स्कूल्स आनी कॉलेजीस विशेष करून 11th and 12th आनी नंतर मागीर फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर हांगा पयलीं एक मिनी बँक सुरू करात सेविंग बँक जी आसा पळय ती पयलीं सुरू करपाची जेणे करून त्या भुरग्याक आवड तयार जातली आनी एक सिस्टम कळटली की कशा पद्दतीन ल्हानशी क्रेडीट बँक चलोवपाची सेविंग करपाची बँक चलोवपाची आनी लक्षात घ्या हे सेविंगाची खूब गरज आसा आनी त्यामुळे आसा आमगेली 500 इस्कॉलां 510 520 इस्कॉलां आसात पूण सगळे कडेन नाका सामके प्रॉमिनंट अशी जी स्कुलां आसा पळय त्या स्कुलांनी हे सुरू करची बँक सुरू करची मिनी बँक जाका आमी म्हणटात पळय न्ही मिनी सेविंग बँक आसा पळय न्ही ती सुरू करची अशी म्हाका विनंती जेणे करून भुरग्यांक तो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस जातलो कोऑपरेशन जो आसा पळय तो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस जातलो आनी त्या माध्यमांतल्यान नंतर मागीर ते वेगळे क्षेत्रा कडेन वचूंक शकतले अपघाताक कारण थारपी मोटर चालकांक आतां रोखडीच अटक जातली अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी सांगलें राज्य येरादारी प्राधिकरणान मद्यपान करून गाडी चलोवप तशेंच रस्त्याचेर जावपी अपघाता आड खर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें एक क्लियर आमी इंस्ट्रक्शन दिला तो सर्क्युलर कालूच गेला तांकां रिटर्न सर्क्युलर गेला आनी पुलिसांनी आतां मान्य केला हे मिटिंगेक स्ट्रेट अवे दे वील बुक द ड्रायव्हर फॉर ड्रंकन ड्रायव्हिंग एंड 302 कोण मेल्यार बीन स्ट्रेट अवे हील बी पुट इनसायड आतां कितें जातालें आतां पर्यंत ओन्ली व्हेकल डिटेन करताले आनी मनीस पडटालो खंय तो दिल्लीचो आसून दी बॉम्बेचो आसून दी आनी खंयचो नो एक्शन एगेन्स्ट देम नाव फर्स्ट एक्शन इज गोइंग टू बी एगेन्स्ट द पर्सन हू वॉज एट द व्हील as well as the vehicle as well as the person who gave the vehicle. गोंय सरकारान महिंद्रा थार गाडयांक रेंट कॅब क्षेत्रांतल्यान काडून उडोवपाचें थारायलां सध्याच्या भाड्याच्या गाडयांचेर उपाद थार गाड्यांनी करपाचेर बंदी हाडटले अशें तांणी सांगलें थार घालता समजलो न्हू थार म्हणल्यार आमी दिवचेच ना न्यू तरी आमी दिवचेच ना आहात तांकांय कशें रेग्युलेट करपाचें एस्टेट कितें कारवाय करपाचें डिसायड करतले सी देर हॅज टू बी सम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पीपल ड्रायव्हिंग थार फास्ट वचपाक मेळटा ते सेल्फी काडटा इतले स्पिडीन चलयता मागीर उक्त्यो करून बसता अरे लोकांचेय चिंता न्हू मातशें रस्ते येता तेन्ना हीच आमची काळजी आसा AI कॅमेऱ्यांनी आतां मेरेन 56,536 येरादारी उल्लंघनां सोदून काडल्यात अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी सांगलें 4 जुलय मेरेन चांचणी पावंड्याचेर राबयल्ल्या मोहिमेंत ही उल्लंघनां सांपडल्या 15 जुलय मेरेन ताकीद दितले उपरांत दंड भरचो पडटलो अशें तांणी सांगलें सप्टेंबर मेरेन 52 जाग्यांचेर 90 AI कॅमेरे लायतले अशी माहिती तांणी दिली I had said 1st June, then I had postponed it to 1st of July. Let people be educated. Now it is going to be on 15th of July, no further postponement. पूण मुद्दम सांगता हांवें तांकां सांगिल्लें लोकां तरी तुमी चॅलेंज धाडना लोकां मेसेज धाडला that you have been booked highest that is a Saturday on 4th July will you believe the number of challening that has taken place more than 50 on only 26 location more than 53,000 so you can understand how much people are violating of course most of the offenses seat belt galuna most of the offenses I am surprised very high number out of that 50,000 no insurance at all of vehicles. 53,000 challans were generated just challans on 4th July. And for the one day, sir, it in one single day. So once cameras are installed, लोक जे speeding करता, insurance carry करना, seat belt घालना, helmet घालना, automatically in सगळे offenses कमी जातली. हांव परत रिपीट करता, दोनापावल जाला तशें आख्खे गोंयांत जातले. And once they know these challenges are going to be generated, I am sure even accident rate will come down drastically. लोकसेवा हीच राष्ट्रसेवा या तत्वाचेर आधारीत केशव सेवा साधना पेतोडा फोंडेच्या शाखेन वेगवेगळ्यो सर्तींच्यो परीक्षा दिवपी विद्यार्थ्यां खातीर प्रशिक्षण वर्गाचें आयोजन केलां या परीक्षांनी गोंयचे तरणाटे फाटीं पडटा हे पळोवन हे खासा वर्ग केशव सेवा साधना हांणी चालू केल्या UPSC, GPSC, गोय कर्मचारी निवड आयोग, बँकिंग क्षेत्र आणि हेर राज्य तसेच केंद्र सरकारी विभागा वतीन घेवपी या परीक्षा वरवीं राज्य आणि केंद्र सरकार रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करता हे विशीं विद्यार्थ्यांमदी जागृताय घडोवन हाडपाची मोख या संस्थेन दवरल्या अशें ह्या संस्थेचे आयोजक डॉ. संतोष देसाय हांणी सांगलें.
आमचे भुरगे जर कॉम्पिटिटीव एग्जाम बसले जाय जाल्यार मॅरिटाचेर तांकां जॉब मेळूंक शकता आनी हेचे खातीर हो प्रोग्राम आमी सुरू केल्लो आसा आनी चालू उरलो. आतां येता आयतारा आमी हांगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम दवरलेलो आसा आनी हो फ्री आसा. सगळे प्रोग्राम्स आमी जे घेता ते फ्री घेता. ओरिएंटेशन आमी सगळ्या कॉलेजींनी किंवा हायर सेकंडरी सुद्दां फ्री केल्लें आसा. ओरिएंटेशन प्रोग्राम आमकां आयतार दीस आसतलो. एक प्रोग्राम हांगा, एक प्रोग्राम मयां, एक प्रोग्राम मडगांव आमी दवरला. आयतार आनी सोमार 12 तारीख आनी 13 तारीख अशें आमी 2 कडेन ओरिएंटेशन प्रोग्राम दवरल्या. आनी आमचो प्रयत्न आसा की गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक हें कोचिंग हें दिवपाचें. ऑफलायन जरी शक्य ना जाल्यार हायब्रीड प्रोग्राम करपाचो ह्या वर्सा पासून आमचो प्रयत्न आसा. ऑनलायन आनी ऑफलायन असो आमी करतले जेणे करून खंयच्याच भुरग्याक म्हायती मेळना, प्रमोशन ना अशें जावचें ना. राजदीप ग्रुप आणि रुद्रेश्वर पणजी हांणी गोमंत स्वर 2026 या पहिल्या अखिल गोंय हिंदी कॅरोके गायन सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्ती खातीर 20 जुलय मेरेन अर्ज घेतले जाल्यार 26 जुलय आनी 2 ऑगस्टाक ह्या सर्ती खातीर चांचणी जातली. ह्या सर्तीची निमणी फेरी 29 ऑगस्ट दिसा जातली. ह्या सर्तीन सोलो आनी ड्युएट अशे 2 विभाग आसतले. तशेंच जैतिवंतांक रोख रक्कम, ट्रॉफी आनी प्रशस्तीपत्रां भेटयतले. हे विशीं अदीक माहिती राजदीप गटाचे संस्थापक राजेश तारकार हांणी दिली. वर्सांनी कोरोनाचो पिरियड काळ घ्या तुम्ही किंवा हे 4-5 वर्सां पळयात तुम्ही की प्रत्येक घरान काराओके सिंगींग जाता. प्रत्येक जाण सिंगींग करता आनी आपल्या ग्रुपान घेता. तातूंत एक 25-40 ग्रुपान एक एखादो बरो सिंगर आसता. ताका आवाजून सांगप जाता बाबा तूं कितें तरी कर, फुडें सर. पूण एक मोठो प्लॅटफॉर्म ताका मेळना गोंयांत. आनी होच एक मोठो प्लॅटफॉर्म रुद्रेश्वर आनी राजदीप बिल्डर एसोसिएशनान आमी तयार केला की गोमंत वॉयस ऑफ गोवा, गोमंत स्वर. हातूंतल्यान गोंयभरचे लोक येतले, बऱ्यांतले बरे येतले आनी ते आपले गायन लोकां मदीं दवरतले आनी वॉयस ऑफ गोवा येतलो. जेणे करून हातूंतल्यान बॉलिवूडान सुद्दां पावा सारके, वॉयस ऑफ इंडिया पर्यंत पावा सारकी सुद्दां हातूंतल्यान एक चळवळ ह्या प्रोग्रामांच्यान जावंक शकता आनी प्लॅटफॉर्म मेळूंक शकता. संविधान 129 दुरुस्ती विधेयक 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश दुरुस्ती कायदो विधेयक 2024 पडताळणी करपी संयुक्त संसदीय समिती 10 आणि 11 जुलयाक गोंयांत 2 दिसांच्या अभ्यास भोंवडेर आसतली. एक देश एक वेंचणूक घेवपाच्या प्रस्तावाचेर देशभरांत सुरू आशिल्ल्या चर्चेचो हो एक भाग आसा. खासदार पी चौधरी हांच्या फुडारपणा खाला ही समिती गोंयांत वेगवेगळ्या घटकांबरोबर चर्चा करतली. ह्या चर्चेंतल्या घटनात्मक आणि कायदेशीर दुरुस्तीबद्दल वेगवेगळ्या घटकांचेर विचार आणि दृष्टिकोन जाणून घेतले. एकाच वेळार निवडणुको घेतल्यार प्रशासन, शासकीय वेवस्था आणि देशाच्या लोकशाय चौकटीचेर कितें परिणाम जातलो हे समजून घेवपाचो ह्या चर्चेचो मुखेल उद्देश आसा. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. विसोपरांत येवकार. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लीन एक पेड मां के नाम ह्या झाड लावपाच्या अभियानाक नवी दिल्लीन सुरवात केली. ह्या अभियान अंतर्गत दिल्लीन 70 लाख रोपटी लावपाची मोख आसा. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी ह्या अभियाना अंतर्गत दिल्लीचे पर्यावरण बदलपाचे दिकेन एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें सांगलें. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्यान आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंयांत लेगीत ही मोहीम राबयल्या. ह्या मोहिमेचो एक भाग म्हूण मोपा पेडणेच्या येरादारी पुलिसांनी थळाव्या हायस्कुलाच्या जोडपालवान रोपटी लावपाच्या कार्यावळीचें आयोजन केलें. ह्या उपक्रमा विशीं म्हायती दितना पेडणे येरादारी पुलीस निरीक्षक दत्ताराम रावत हांणी भुरग्यांच्या मनांत
पर्यावरणाविशीं आवड निर्माण करपाचो मुखेल उद्देश आसा अशें सांगलें. ह्या कार्यावळींत पुलीस अधिकारी, विद्यार्थी, शाळेचे शिक्षक, मुख्याध्यापक आनी थळावे नागरीक हजर आशिल्ले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनातून आणि आमचे डायनॅमिक लीडर गोयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतजी यांच्या इनिशिएटिव्ह यामार्फत एक पेड माँ के नाम इन द कोलॅबोरेशन विथ द स्कूल तोडशा हायस्कूल प्रिन्सिपल नरेंद्र नाईक यांच्यातून एक उद्दिष्ट धरून हांगा एक प्लांटेशन केल्लें आसा. मुख्य उद्देश म्हळ्यार प्लांटेशन करून भुरग्यांच्या मनात एक ध्येय दिवपाचो, कितें करून तर ती झाड लायलेलें आहा पळय तेजी बरी जतन करपाची आनी हेंचे जे फ्रुट्स मेळटले ते फुडल्या पिडयेन उडाक येवपाक जाय की बाबा हांगा मोपा ट्रॅफिक पुलीस सेलान ही झाडां लायिल्ली आनी पुलीस आनी स्टुडंट किंवा पब्लीक हेंचे जे रिलेशन आहा ते बळकट जावपाक जाय. तर ते मागीर उद्देश आशिल्लो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी गौला क्लोजर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड हांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत हरवळे सांखळेच्या श्री गणेश विद्यालयाक नवी बालरथ स्कूल बस भेटयली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी शाळेच्या वेवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी आनी पालक शिक्षक संघटनेच्या कामाची तोखणाय केली. फिफा फुटबॉल खेळान आयज अर्जेंटिना इजिप्ता आड खेळटा. दुसऱ्या फेरयेन स्वित्झर्लंड कोलंबिया आड खेळटलो. बेल्जियमान युनायटेड स्टेट्साक 4-1 अशा गोलांनी हारोवन उपउपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. बेल्जियम आतां स्पेना आड शुक्रारार लॉस एंजलस हांगा जावपी उपांत्य फेरयेंत खेळटलो. स्पेनांत ह्या आदी पोर्तुगालाक 1-0 अशा गोलांनी हारयल्ले. आतां मेरेन इंग्लंड, नॉर्वे, मोरक्को आनी फ्रांस उपांत्य फेरयेंत पावल्यात. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.5°C आनी उण्यांत उणें तापमान 27.3°C नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां इंडोनेशियाचो सगळ्यांत व्हड नागरी पुरस्कार भेटयलो. इंडोनेशिया संसदेच्या जोड सत्राक प्रधानमंत्र्यांनी केलें संबोधीत. विदेश मंत्री एस जयशंकर खाडी देशाचे भोंवडेर बहरीनात पावले. भारतीय नागरिकांचे संरक्षण आनी दोनूय देशाचे संबंद घटमूट करपाचे दिकेन केली चर्चा. नवी दिल्लीत वेगवेगळ्या विकास येवजण्यांचे लोकार्पण तशेंच बुन्यादी फातर बसयलो. घरमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी जाली कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कृषी पे चर्चा परिशदेचे सांखळेन केले उक्तावण. शेतकी मळार आरविल्ले तंत्रज्ञान आनी वेगवेगळ्या संदी विशीं शेतकाऱ्यां मदीं केली जागृताय. वेलंकणी तशेंच पंढरपूर वचपी भाविकां खातीर कदंबा येरादारी मंडळा वतीन खासा बस सेवा. कदंबा येरादारी महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालकान ह्या सेवेचो फायदो घेवपा खातीर भाविकांक मारलो उलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबूक पेज DD News पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फिडिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 हाचेर पळोवंक शकता. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.